देखीन उर्बेवोन गोवाय जावंक आमचेशी राव. ह्या बिसार मुखेल यादनीक आसतलो आमचो पाद्री डेनिस फेर्नांदीस, आमच्या नॉर्थाचो तो एपिस्कोपल विकर आनी म्हापश्यां इगोर्जेचो तो पाद्विकार. आनी आज प्रवचन करतलो आमचो पाद्री भाव सेविल आंतांव मोंदेगेरी हांगा आसता. तो जावन आसा मॅनेजर तांच्या इस्कोलाचो आनी 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 बोर्डिंग मास्टर. तांकां दोगांयकूय बाबा भुणीनो तुमच्या नांवान हांव येवकार दितां आनीक तुमकांय येवकार दितां. आनी देवा लागीं मागतां बाबा भुणीनो ह्या पवित्र दिसा देवान आमकां भाग्यवन जुजेवाजाचे मजतीन जायत्या बेसांवांनी भरचीं. खरें म्हणल्यार हे दीस जाले आमकां देवाचे कृपेच्या पावसाचे आनी आमकां जायतीं बेसांवां मेळ्ळ्यान आजूय तो आमकां दितलो. देखून हे मिसान बरे भशेन शिताबेन ल्हानविकायेन वांटो घेवया, एकामेका पासत मागुया आनी भशेन आमी हो दीस आख्खो दीस पवित्रतायेन सांबाळून हो पासून आमकां सोयीक मेळटा मिसाचो तो देवाक आर्गां दिवन हे भेटेन आमी बरे भशेन वांटो घेवंक प्रयत्न करुया. बावा भयणानो, आयज आमच्या आस्कार्या बागीवोन जुसे वाजाची दोबाची परब आमी समोर रमता. आयचे परबेचो विशय तुका जेजू कोलायेन अणभवून बागीवोन जुसे वाजाचे देखीन उर्बेवोन गोवाय जावंक आमचेशी राव. आतां एक कुटुंब कशें एकठांय जावन संतसाच्या उल्हास आमी सोडुया. व्हडा दबाज्यान आनी भोगतेन ह्या परबेच्या मिसाक सुरवात दितना गीत गावया. A32 सर्वेस्परा मुखार येयात. Sorvespora mukareya, Tata Sasuya, Toti Goro, Amche Karo, Nagawa Karuya. Sorvespora mukareya, Tata Sasuya, Toti Goro, Amche Karo, Nagawa Karuya. Ati pritum soglo sosa, Nachahata pasa. Usus morbo, Okodorie, Danes Gorumanya. Sorvespora mukareya, Sasuya, Toti Goro, Amche Karo, Nagawa Karuya. Sorvespora mukareya, Sasuya, Toti Goro, Amche Karo, Nagawa Karuya. Deus brodissi unga soglang. Jesus culpado. E a missa de intenção, Melanie Jesse de Melo Cortali,
नासोल्ली आमची भयण दिनवासनीच्या मनान बागीवंजूच्या मनाक मीस भेटयला ह्या पासत आमी मागतना आमी जण एकलो हांगासर भोगतीन आयल्या आमचे ओतरे कावंडे देसावा आमी ह्या मिसाच्या भेटींतल्यान देवाक उबारुया आनी देवाचो आशिर्वाद ह्याच भाग्यवंताची विणवणीन आमकां सोमेस्तांक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो बोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बा भयणीनो, आयज आख्खी पवित्र सभा कुशालकायेच्या उमाल्यांनी भरून त्रेक देवाक वाकाणटा, कित्याक आयज आमच्या गोंयच्या महादोन प्रांताच्या आस्काऱ्याची बागयोन जुजेवाजाची दोबाजीक परब आमी समोरमता. आमचे शिराव ह्या गौलीक वर्साचो हो विशय मनान दवरून आयची केरीत भावाताची समोरमणेक विचून काडला तो विशय म्हणल्यार तुका जेजू कोलायेन अणभवून बागयोन जुजेवाजाचे देखीन उर्बेवून गोवाय जावंक आमचे शिराव. बागयोन जुजेवाजान ल्हानूच आसतना जेजूक बारीक वाकाणलो, कोलायेन ताका अणभवलो, उपरांत आपल्या बागयोन जिवितांतल्यान हो मेलोलो अणभव जियेलो. दुसऱ्यांकूय तो वांटलो, जायते ओतमे देवाक जोडून दिले आनी अशें जेजूचो उर्बेवून गोवाय जालो. ताचेच देखीन आनी मोजोतीन आमचे क्रिस्ती जिवीत तसलेच जेजूच्या खोल अणभवाचेर तारलेले जावंक वयलो बायलो दोबाजो आनी गोणगोण हाचे सोशिली आमी पयस रावंक काळजाचे कोर भोगतीन आनी ओतम्याचे कुशालकायेन जियोवंक गरज आसा. हेच जेजू अणभवाचेर क्रिस्ती जिवीत आमचे दिसपटे चालींत वागणुकेन उतरांनी आनी कोन्यांनी पोळजोळीत दिसूंक ह्या मिसा भेटेन आमकां कृपा मागुया. तशेंच कोविड-19 हे पिडेक लागून अजुनूय संवसार कोश्टवता आनी जायतीं जाणां आयज पर्यान ह्या संवसाराक अंतरल्यांत. कोश्टवतेल्यांक बरी भलायकी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार आनी मरून गेलेल्यांक सासणाची सवासकाय ह्या मिसान मागुया. तशेंच आजून कोश्टवतल्या आख्ख्या संवसाराक कोविड-19 हे पिडेंतलो देवान वाटावचो आनी हे पिडेन आयज पर्यान मरून गेलेल्यांक स्वर्गी सूख फाव कर म्हूण कोतकोत्यान मागुया. बाबा भयणीनो, इंच अर्थाभरीत कल्पना ह्या सुरवातीच्या उतरांनी आमच्या मुखार मांडलेल्यान ही भावना मनान घेवन आज ह्या दोबाजीक संभ्रमणींत मिसाच्या भेटींत आमी वांटो घेता आसतना गुडीक जायत जिन्सां तोरींनी आमी ह्या प्रमाणे जिवंक उतरांनी कोरण्यांनी गुडीक चुकल्या. आतां चुकले भोगतीपणी आमच्या जिविताचेर लक्ष घालून ह्या पिराचिताचे रितींत वांटो घेवया आनी देवाची काकूत आमकां दरेकल्याक मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासो घेवन सदांच सांकवार मारी सगल्या विरुद्धांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Gloria
देवान आमकां दिल्ल्या बागीवोन जुसेवासा पासत आनी हेर घेतिल्ल्या साबार तोरेच्या उपकारां आनी देण्या पासत मोहिमा म्हणून कुशालकायेन त्रिएक देवाची वाखाणी करुया. मोहिमा देवाक उंचुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोजींच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका दिन वाजताव, तुज्या तोर विभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शेली, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट खोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच सुपवित्र, एकलोच विस्वोर, एकलोच सुपरमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा, तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कऱ्या सान तुझ्या वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजेच्या शिमापर्यान पोळजोळायली. तुज्या चाकरान तुजे देवीक उतर परगटलेले आनी सर्गींच्या संस्कारांनी पोसलेले तुजे पोरजेचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. ताचे मोजतीन आमचो बाबाड अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरोच देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेरेमायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेरेमायास हिलक्याचो पूत याज्ञिकी घराण्यांतलो. आनतोंत शारांत बेंजामिनाच्या प्रांतान रावतालो. ताची ही उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हजे कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका ओळखलो. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हटलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां ताशेची वच. आनीक तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवे हांव आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनीक म्हटलें, पळय, म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडूंक, उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी ओपूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आयज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतोरें. बागीवोन जुसेवास दोरेक आपल्या जिविताची गोडी बापाच्या हातांत घालून चियेलो. आमचें जिवीत तसलेंच एक दिसपोटें समर्पण करूंक बासावून आमचो जबाब स्तोत्रांतल्यान दिवया. Soglia porsan koluya
Shake pritumevo Devak surkita kaya Sabat. Super osa koloya Nevachi kodik visvita Ormesvora chamana Gita gayona kora Voir garat na devace Curgutataron tace Sabat. Sobria osa koloya Nevaci odik visvita बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप भावा भयणीनो सगल्या मनशा सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला जुदेवाक जोडून घेवंक जुदेवा बरोबर हांव जुदेव जाला स्मृतिकाल आसलोल्यांक जोडून घेवंक जोरूय हांव स्मृतिकाल ना तोरूय स्मृतिकाल आसलोले पोरी जालो तशेंच स्मृतिविरेंत आसात तांकां जोडून घेवंक जोरी हांव देवाची स्मृती विरेंत ना आनी क्रिस्ताची स्मृती काल आसा तोरी स्मृतिविरेंत आसलोले पोरी जालो असोक्तांत जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक्त जालो थोड्यांक पूण कशे भाशेन थारोन जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो शिव वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शिव वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां देवाचें उतोरें उद्गार उबी रावुया आणि कुशालकायेन उद्गार गावुया. Sumespora, sol, 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 sol. Sumespora, sol, 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 sol. Sumespora, sol, sol, sol. Sol, 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 Vespora, sol, sol. Curibabo, Bushi, Sogli, Sorek, Monta, Sobi, sobi, Sumespora, sol, 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 sol. Sumespora, sol, 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 sol. Sumespora, sol, 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 Vespora, sol, sol. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं Luca pormone Gesù Cristo c'è portoman सुम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं
आपले लुणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांडग्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दोरात. बोक्षे वो बुती वो व्हाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलोलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर दिवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्यांक आपलो मुशारो फावो. घरां घोरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसती त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज व्हड कुशालकायेचो दीस आमकां सगल्यांक. पाद जुझेवाज आमचो मोगाचो गोंयचो पूत, आयज ताची परब आमी समोरमताव. केदें व्हड अभिमान आमकां. आमचो गोंयकार भाव तो, आनी इतलो बरो वावर ताणें केला, इतलें बागिवणपणान तो जियेला. खरेंच म्हाका उगडास आहा, थोडीं वर्सां फाटीं आमी रावताले हांव केन्ना काय आमच्या पाद जुझेवाजाक सांत करीत काय म्हणून, आनी आयज तो एक सांत, पवित्र सोबा तेका सांत म्हणून पाचात्ता, सांत जुझेवाज. आनी प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना आयज ताची परब आमी समोरमताव, एक भोव म्हत्वाचो विशय आमी घेतलेलो आसा. जेजूक खोल अनुभवून ताका गोवाय जावंक आयचो विशय आमकां उलो कोत्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना आयच्या ह्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्ता, एक धाकटुलो नियाळ तुमचे मुखार हांव मांडूंक सोदतां. आमी जाणाव प्रितीच्यानो, जायत्या गोंयचे सुवातांचेर सोऱ्याचें वीस लागलेलें आसा. जायत्या आमच्या बाबा भयणीक हें सोऱ्याचें वीस लागलां देखून सोऱ्याक लागून जायते घोराबे पाड जाल्यात. फूट पडल्या घोराब्यांनी, जायते पिड्यार जाला. तेच भाशेन हें सोऱ्याचें वीस जायत्या आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक लागलोलें आसा. प्रितीच्यानो, जायतीं जाणां एक पावट ह्या सोऱ्याच्या विसान पडलीं म्हणटच तातूंतल्यान भायर सरूंक तांकां त्रास जाता. सोंपें न्हय तें. इट इज नॉट इजी टू गेट आउट ऑफ अल्कोहोलिजम. देखूनच प्रितीच्यानो, जायत्या सुवातांचेर डी एडिक्शन सेंटर्स म्हणून आयलेले आसात. डी एडिक्शन सेंटर म्हणजे कितें? जेन्ना तूं सोऱ्याचे विसान आहा, जेन्ना तुका सोऱ्याचें वीस लागलां आनी आतां तुका तें सोडूंक दिवंक जाय, कित्याक तुका गोमोन आयला ह्या सोऱ्याच्या विसाक लागून तुज्या घोराब्यान सामकेंच पिड्यार जाला म्हणून सगलें, तेन्ना ह्या डी एडिक्शन सेंटरान तूं वयशी जाल्यार ते तुका हेल्प कोत्ता, तुका आदार दिता. आनी प्रितीच्यानो, थंयसर तुका वखदां दिता, थंयसर तुका बरी शिकवण मेळता आनी हो सोरो सोडूंक तुका आदार मेळता. प्रितीच्यानो, जायत्या सुवातांनी हे आयलोले आसात हे डी एडिक्शन सेंटर्स. एक उगडास आसा म्हाका. एका डी एडिक्शन सेंटरान हांव गेलोलो, कसल्या कामाक लागून तरी हांव गेलोलो डी एडिक्शन सेंटरा कडेन. आनी थंयसर जेन्ना हांव गेलो प्रितीच्या बाबा भयणीनो, थंयसर एकलो म्हजो इश्ट म्हाका मेळ्ळो. जायतीं वर्सां आमी मेळोंक नासले एकामेकाक, पूण हांव जाणासलो हो म्हजो इश्ट सोऱ्याक लोबदल्लो आनी आतां तो डी एडिक्शन सेंटरान म्हाका मेळोन हांव हॅपी जालो. आनी ताका विचारलें, बाबा कितें जालें, हांगासर आयलाय तूं? ना फादर म्हणोंक लागलो. आपूण जाय तो तेंप फाटीं हांगा आयलोलो आनी हांगासर येवन आपणाक सोऱ्यासान आपणाक मेकळेपण मेळलें, आपूण बरो जालो, आय हॅव बिकम वेल नाव. आनी तूं जाणा, सोऱ्याक लागून म्हज्या घोराब्यान कसलें पाड पडलेलें तें, कसलें वायट आयलोलें पळय तें. पूण आतां हांगासर हांव बरो जालो खरो, पूण हांवें चिंतलें, जेजून म्हाका हांगासर हाडून म्हाका बरो केला, जाल्यार हांवें कितें आतां दुसऱ्या पासत करूंक नाका काय म्हणून. तर फादर, परत हांव म्हज्या शिर्विसेक बसोंक ना, हांव बोटीर आसतालो थंयसर हांव वचोंक ना. बोलतेंच जाल्यार ह्या सेंटरानूच हांव रावलां आनी आतां 7 वर्सां जालीं हांव ह्या सेंटरार आसा आनी हांगासर हांव हेल्प कोत्ता. जे भाशेन म्हाका सोऱ्याची ओड लागलोली, सोऱ्याचे वीस लागलेले, तेच भाशेन जायते आमचे भाव हांगासर येतात, ते सोऱ्यान बुडलोले आसात. तांकां सोडोवपाक, तांकां बरेपण हाडपाक, तांकां मेकळेपण दिवपाक हांव आदार कोत्ता ह्या सेंटरान रावन. आनी खरेंच जेजून म्हाका दिला तें दुसऱ्या पासत हांव करूंक सोदतां.
प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना ह्या भावाची उतरां म्हज्या कानार सादलीं, खरेंच आयचो विशय ताका लागू जाता. कित्याक ताणें जेजूचो मोग अणभवलो, ताणें जेजूचो अणभव घेतलो, आपल्या सोऱ्यात सांग ताका मेकळेपण मेळ्ळें आनी आतां तो दुसऱ्या पासत वावुरता. होच जावन आसा आयचो विशय. जेजू खोलायेन अणभवून जेजूची आमी गोवाय जावंक गरज आसा. आनी प्रितीच्या बाबा भयणीनो, भागिवंत जुझेवाजान तेंच केलें, आमी तेंच करूंक जाय म्हूण आयचो सेवाधर्म आमकां सुचयता. जोरी तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज देवाच्या उतराचेर आमी बरे भाशेन नियाळ करीत जाल्यार तिनूय वाचपांनी असलेंच कितें आमकां मेळटा. पयल्या वाचपान जेरेमियासाची खबर आमी आयकल्या. कोण भाशेन देव ताका उलो कोत्ता, आपलो प्रवादी जावंक ताका नेमता. जेरेमियास भियेता, पूण देव म्हणटा तूं कांयच भियेनाका, हांव आसा तुज्या बरोबर, म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडान घालतां. आनी जेन्ना हें तो म्हणटा, तो सांगता हांव तुका अधिकार दितां सगल्या राष्ट्रांचेर. जेरेमियासाक देवाचो अणभव मेळटा, देवाक तो वय म्हणटा, लोकां मदें तो वेता एक प्रवादी कसो. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भागिवंत पावलूची खबर आमकां आयकूंक मेळटा. भागिवंत पावलूचो संदेश आमकां आयकूंक मेळ्ळा. प्रितीच्यानो, भागिवंत पावलूचें जिवीत आमी जाणाव. कोण भाशेन तो क्रिस्तांवांक पिडापीड कोत्तालो तो, पूण जेन्ना ताका जेजूचो अणभव मेळटा तेन्ना ताचें जिवीत सामकेंच बदलता. आनी ज्या जेजूक तो पिडापीड दितालो, ज्या क्रिस्तांवांक तो पिडापीड दितालो, त्या क्रिस्तांवा पासत तो वावुरता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान तो स्पश्टपणी सांगता, हें सगलें हांव कोत्तां, सगल्या पासत हांवें तारण जोडचे खातीर, आनी हांव कोत्तां शुभ वर्तमाना पासत. प्रितीच्यानो, भागिवंत पावलू गोवाय जालो. आनी तेच भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता कोण भाशेन जेजू त्या ब्यास्तर जाणांक पाठयता पळय तो. ताणें तांकां आपयले, तांकां ताणें शिकयलें आनी आयज तो तांकां पाठयता. ही कॉल्ड देम, ही कमिशन देम, एंड टुडे ही इज सेंडिंग देम. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, होच जेजू आयज तुका आनी म्हाका उलो कोत्ता, आपणाचो अणभव घेवंक आनी आपणाक परगट करूंक, आपणाचें गोवाय जावंक. 5 जुझेवाज प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेजूचो गोवाय जावंक वावुरलो. ही ट्रायड टू बी अ विटनेस ऑफ जीसस. आमी जाणा प्रितीच्यानो, आयज जायते ह्या महामारीक लागून जायतो लोक त्रासान पडला, कोविडाक लागून. आनी प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना हे परिस्थितीन आमी आसा, 5 जुझेवाजाकूय तीच परिस्थिती मेळ्ळली. ताकाय असलेंच कितें पॅन्डेमिका भाशेनूय मेळ्ळोलें, म्हणून आमी आयज उगडास करुया, तुमकां उगडास करूंक सोदता. इन द इयर 1697 थंयसर श्रीलंकान कॅन्डी हे सुवातेर हें स्मॉल पॉक्स दुयेंस आयलें, फुगांव दुयेंस आयलें थंयसर. आनी दुसरे सुवातांचेरूय तें शिंपडत गेलें. आनी इट वॉज व्हेरी कंटेजियस. लोक बेश्टो मोडटालो. आनी तेन्ना कितें, आयज तुका दोतोर आहात, हॉस्पिटल आहात, ते भाशेन कांयच नासलें. म्हणटकूच एकूच उपाय आसलो, जोरी तर तुमचे सुवातेर थंयसर तुका कोणाक फुगांव बा जाला, कोणाक स्मॉल पॉक्स जाला, थंयसरलो तूं पोवन वच, थंयसर आनी राव नाका. होच उपाय आसलो. आनी चडशा लोकांनी हेंच केलें. जेन्ना लोकांक हें दुयेंस लागलें, तांच्या लोकांक सोडून दिवन लोक पोवलो. आनी प्रितीच्या बाबा भयणीनो, लोक जायतो मोडटालो. आनी आमी जाणा स्मॉल पॉक्स जायत जाल्यार ते सगल्याक पुय येता आनी मातेर जाता भितर, आनी मनीस असो असो वळवळोन मोडटा. पूण पाद जुझेवाज आनी ताचो बाचो पाद जोझफ कार्वालो, हे दोगूय रावले, ते पडोन वचोंक नात. आनी लोकां मदें तांणी सेवा केली. ते भिवंक ना ह्या दुयेंसाक, पूण दुसऱ्याच्या आदाराक ते पावले. जेजूचो मोग जो तांणी अणभवलो, तोच जेजूचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक ते वावुरले. आनी प्रितीच्या बाबा भयणीनो, कितें केलें काय तांणी? पयले सुवातेर ती सगळी जंगल एरिया, फॉरेस्ट एरिया, म्हणटकच थंयसर कितें केलें, खांदे कातरून, रुखाचे खांदे कातरून तांणी घरां बांदलीं आनी लोकांक तांणी हे भाशेन आसरो दिलो. कित्याक ना जाल्यार दुसरी रानवटी जनावरां बा तांकां एटॅक करीत, आक्रमण करीत तांचेर. तेकाच लागून हें पयलें तांणी केलें. दुसरे सुवातेर लोकांक तांणी जेवण तयार केलें. डेली ते रांदताले दुसऱ्याचो आदार घेवन आनी लोकांक जेवण वांटताले, बो करून दुयेंत आसलेल्यांक. तेच भाशेन प्रितीच्यानो, ज्या लोकांक हें दुयेंस जालेलें, तांचे गाय साफ करूंक तांची माथेर पासून 5 जुझेवाज काडटालो खंय. इतले तो कोत्तालो त्या लोकां पासत प्रितीच्या बाबा भयणीनो. तिसरे सुवातेर जेन्ना 5 जुझेवाज वावुरतालो ह्या लोकां मदें, तांणी अंतर करूंक ना, भेदभाव करूंक ना, फकत क्रिस्तांवाच्या आदाराक पावंक ना, सगल्याच्या आदाराक. जी कोण दुयेंत जालीं तितल्यांकूय तो पावलो प्रितीच्यानो. चवथे सुवातेर जायतो लोक आपलीं घरां सोडून गेलो.
घरां बेश्टी रिकामी आहलीं जे भाशेन आयज आमचो लोक जाय तो UK गेला आनी तांची घरां रिकामी आसात तेच भाशेन जाय तो लोक पोवन गेलो आनी रिकामी आहलीं घरां म्हणटकूच पांच जुसेवाज तो कितें कोत्ता इगोचे लागीं 4 घरां आसलीं व्हडलीं घरां आसलीं तीं घरां तो हॉस्पिटल म्हणून कोत्ता आनी कॅन्डीन पयलें हॉस्पिटल पांच जुसेवाजान स्थापून हाडला म्हणून आयज आमी उगडास दवरुया आनी थंयसर प्रिचानू तो दुयेंतीक दवरूंक लागलो 5वे सुवातेर सगल्या दुयेंतींक आनी कोण मोत्तात पळय तांकां साक्रामेंत तो दिवंक लागलो ही वॉज एडमिनिस्टरिंग द सॅक्रामेंट्स 6वे सुवातेर तो आपूण फादर जोझफाच्या बरोबर होण काडटालो कित्याक तेन्ना पेदोबा कोण ना आनी सुमार दिसाक खूंय 10 to 12 लोक मरोन वेतालो तांकां तो फोण काडटालो तांचो इंतेर तो कोत्तालो आखो दीसभर तांकां फोण काडून चिंतात कितलो वावर केलो कसो जेजूचो गोवाय जालो पळय तो 7वे सुवातेर एर कोडेन आहलेले आपले पाद्री इश्टांक तो तांचे कडेन आदार मागूंक लागलो आनी ते ताका हेल्प कोत्ताले ताका धाडटाले जेवण आनी लोकांक न्हेसोवन बा सगलें आनी प्रिरीच्या बाबा भयणीनो हे भाशेन 5 जुसेवाज जाय तो वावुरलो पॅन्डेमिकाच्या टायमार आनी पॅन्डेमीक थंयसर श्रीलंकान 1 वर्सभर उरलें आनी आख्या वर्साक 5 जुसेवाज आपल्या बाच्याक घेवन हो वावर तांणी केलो आनी जेन्ना हें सगळें काबार जालें सगलो लोक परत येवंक लागलो तो राजा विमाला धर्म सुर्या तो आयलो आनी 5 जुसेवाजाक पळोवन तो थोटाकलो आनी ताका पयशे भांगार दिवंक सोदतालो पूण 5 जुसेवाजान कांयच घेवंक ना म्हणलें म्हाका नाका हांवें केलां तें जेजूच्या मोगा पासत प्रितीच्या बाबणीनो काय बरी देख आमकां आमचो गोंयचो बाब 5 जुसेवाज आमकां आयज दिता ताची देख आमी आपणावया जेजूचे गोवाय आमी जावया जायते फावटी आमचें क्रिस्तांवपण आमचे भितरूच उरता तें भायर सरोना आयज आमी नियाळ कोत्ता 5 जुसेवाजाच्या जिविताचेर ताका आमचो नमुनो कसो आमचो आदर्श कसो आमी दवरुया आमी चडशीं जाणां क्रिस्ती फामिलीन आमी जल्माक आयल्या आमी बालतीम घेतला आमकां दोतोणाची शिकवण मेळल्या आमी संस्कार घेतल्या गोडे जायतीं जाणां क्रिस्तांवाच्या इस्कॉलान शिकल्या आनी इतलें क्रिस्ताचें आमकां आसतना क्रिस्ताचें खरें गोवाय जाता काय आमी आर वी रियली बेरिंग विटनस टू जीसस कितलीं गोट आसात आमची पाळां आयज आमी नियाळ करुया 5 जुसेवाजाची देख आमी घेवया जेजूचे खरें गोवाय आमी जावया आनी त्याच जेजूचो अनुभव आमी घेवंक प्रयत्न करुया बेश्टो वयल्या वयर अनुभव न्हू खोलायेन अनुभव घेवया आनी अनुभव मागण्यांतल्यान आमकां मेवता संस्कारांतल्यान आमकां मेवता सगळें भांडार आहा आमकोडे पवित्र सभेन लोक हांगातूय सोदूंक वेता वी हॅव द ट्रेजर इन द कॅथलीक चर्च 5 जुसेवाज हेंच भांडार दुसऱ्या सभेन वांटूंक वावुरलो हेंच भांडार आमचे आयज आमी करुया जेजूक आमी चिटकून रावया ताका आमी गोवायकी दिवंक प्रयत्न करुया हेंच करूंक की आमी सांतल्यान खेरीत देवाचो आशिर्वाद आनी आदार आमकां जोण एकल्याक मागुया सगलीं उबी रावया देवान आमकां बाबार्थाचें देणें दिलां जाय ती स्वता देवान आमकां उक्तीं केल्यात ह्या वेळार हीच आमची भासावणी जो संदेश आमी घेतला त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियेतल्या म्हूण सांगून आमची भासावणी आमी देवाक करुया सत मानता देवाक सोर पवित्र बाबाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्मी सुमोलो आंकवार मारिकान जमलो पोंच पिलाताकाल ताणें क्रूस सोंसले ताका क्रूसार जोडलो तो मेलो आनी ताका न्हिदिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गार चडलो सोर पवित्र देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकांचें भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन बाबा भयणीनो ह्या आधुनीक काळार ह्या आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक वो आमचो भावाड आमी सांबाळूंक आनी तो पसरावंक आनी जेजूक गोवाय दिवंक सोंपें न्हय देवाच्याच कृपेची देवाच्याच आशिर्वादाची आमकां गरज काय आमची मागणी ह्या वेळार हे दिशेन देवा मुखार आमी दवरुया
आनी देवाचो आशिर्वाद आनी कृपा आमकां मागुया. आमच्या बापसाहेबान बिस्पांनी पाद्रींनी आनी मोटवाशांनी आपल्या खासगी तशेंच मुनयारी जिवितांत जेजूचो खोल आनी खाशेलो अनुभव घेवंक आनी होच अनुभव मोगान केल्ले सेवेंतल्यान दाखोल जावंक आनी तेंच करूंक आपले पोरजेकूय ते स्फूर्ती जावचें म्हूण आनी अशें आपल्या जिवितांतल्यान जेजूक हाजीर करतले ताचे उर्बेवंत गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी वडिलांनी पोरचेची सेवा करतना धर्मा विशीं कसल्योच आडकोली घालिना जावंक पूण सगल्यांक आपलो धर्म पाळूंक आनी देवाक खोलायेन वळखूंक अणभवूंक आनी हाचे गोवाय जावंक सगल्यो सवलती आनी सोंपेपणां दिवंक मागतना आमच्या गोंयांत विधानसभा लेजिस्लेटीव असेंब्ली हिच्यो जावच्यो आसात त्या वेंचणुकांतल्यान बरो आनी नितळ सरकार आमकां फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. बाकीवंत जुसेवास आमचे दिओसिजीच्या आस्कार्याची दोबाचीक परब आयज पाळटना ताचे मसोतीन आमचे दिओसिजीचेर भरपूर बापाचो आशिर्वाद दिवंक आनी ह्या गवळीक वर्साचो विशय आमचे शिराव मनान गोलोवून जेजूकूच आमचे मदें दवरून दिओसिजीच्यो तरेकवार फुडल्यो येवजण्यो आनी पावलां पुस्कोळ ओत्मीक बरेपणां आनी सुफोलाय आमकां बावात्याक हाडू म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. जुसेवासाक 7 म्हूण पोरगोटल्यार ह्या वर्सा 8वे पावटी ही दोबाचीक परब आमी पाळटाव. हो उमोर उगडास काडून बापाक सदांच दिनवाशी रावूंक दिओसिजीन आनी केरीत सांकवाळे सांतवारीन चलतल्या साबार ओत्मीक कार्यावळी वरवीं ताचे देवसांव सगल्याक चडत वाडत वचूंक सांकवाळे गांवचेर बेसावां पडचीं म्हूण तशेंच आमच्या गोंयच्या मानेवोत पाद्री आग्नेल पुताकूय बेगीनूच सांताच्या वर्गांत भितर काड म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. आमचे आख्खे पवित्र सभेची बिस्पाची परिशोध सिनॉड ऑफ बिशप जाची तयारी आमी गेल्या ऑक्टोबरांत सुरू केल्या जी केरीत भाशेन पोरचेचेर लोक्ष घालून येवचिल्ली आसा आनी 2023 ह्या वर्सा ती सोंपतली. ही लांबदीक म्हत्वाची यात्रा पवित्र आत्म्यान चलोवची म्हूण आनी अशें पोरचेच्याय सहकारा वरवीं हे परिशोधीचो सुबाम ओत्मीक फोल आमच्या आख्खे पवित्र सभेक फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. आख्या संवसारांत ओतरलेली साबार आमची बाबा भयणां जांचे खातीर कोण मागतलो ना, अदीक करून
कोविड पिडेक लागून मरण गेल्ल्या सोर्गीक सूख दी म्हूण मागतना अजुनूय हे पिडेक लागून कश्टवतात तांकां फावो तो आदार आनी इलाज मेळूंक आनी आख्खो संवसार हे कोविड पिडेंतलो मेकलो जावंक आनी हेर पेस पिडेंतली आमकां सगल्यांक निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूट कर. बो मोगाल बापा, बागेवंत जुजेवाज ह्या आमच्या दिवसाच्या आस्कार्याची आयज आमी परब समोरुमतना आमच्या भयणीन आमच्या सगल्यांच्या नांवान कांय मागणी तुजे मुखार उबारल्यात. आमच्या जोड एकल्याच्या काळजांत जायते आवंडे आनी ओतरेक आसात. ह्याच भगवंताचे विडोनीन हे सगळे आमची मागणी आनी ओतरेक तूं स्विकार कर आनी तुजो सुभाम आशिर्वाद आम्हा समेस्तांचेर तूं देवूय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तयारेचो आनी ती देवाक भेटोवचो वेळ हो. ह्या दाना बरोबर आमची काळजां, आमचे सूख दूख, आयचे परबेची कुशालकाय आनी सोड आमगेले ह्या उंड्या सोऱ्या वांगडा वेदीचेर दवरुया. गीत गावया. C38 तुकाच बापा. मुझे हाथ के, मुझे पाय गे, घोरावता कोशे. तुझो मोयनो ओर कोटको शुको बोल सोप्यांक दिवो. Tukas Bapa Sormoje Ida Tukare Kare. Tukas Bapa Sormoje Tuje Steko Kashele. भयणी बाबांनो, ह्या मोचे आनी तुमचे मागणी आनी बलिदान बापाक मानता तसे जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सोनपेसपोर मानून घेऊ. बो मोगाल बापा, सांज जेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांताच्या आस्काराच्या मनांक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोडवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रोयग कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्फ काल आनी सोर्फ थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सुबेक तूं फावो करताय.
ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताचे शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां संगाती निरोन तोरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranco sorvispor tu, sorg आणि संसार बदला तुझ्या वैभवान, उंचोगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय, उंचोगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच सूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सुसूंक आदली राती ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उडो घेतलो. तुका दिन वाचून थंय मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरा. Bawartaco gut por gotuja. Sumyaci sungami hodokata, ani ekashi lepieta, itle bauti tu voivo vaneso, ami tu moro por gorta. बापा, जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवंतपणाचो आमी भक्ती पुढे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडुणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो दवरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगासर एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती तिचो पोती बागीवून जुजे, बागीवून धोर्म दुता, बागीवून जुजे वाज आनी सोर काडून तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बाबरीनो आठाप सगल्या जेजूचे शिकवणीचो जेजून आमच्या बापा ह्या मागण्यांत आमकां दवरलेलो आसा. सगळें खुणायता, सगळें शिकयता. तर आमच्या जिवितांत बागेवन जब वाजा भाशेन हेच मागणें आमच्या जिवितांत ते खोलायेन आमी अणभवून ताचेच देखीन आमी ह्याच जेजूचे गोवाय जावंक आनी ह्याच बापाच्या संबंदान उदीक आनी उदीक आमी वाडून वचूंक आनी गोवाय कशें ह्या समाजांत जिवंक हेच मागणें जेजूचे बापाक उबारून बापाचो आशिर्वाद
आमकां सोमेस्तांक मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्यांक आमी बोरवंशान ओतरेकता, तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतली आनी मोहिमा तशी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोर नुताक मुळाय, आनी आज तूं आमकां दोर एकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या ह्या भावार्थाचे दीस घाल, आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती आनी मोग सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूचे शांतीची खूण आमी वांटुया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी. वस्त जेजू ह्या संवसारांत आमचे भाशेन मनीस कसो जियेतना बापाच्या खोल अनुभवान बरोवन जियेलो. बापाचेंच जिवीत ताणें आमचे मदेकांत पुरगोटलें. बापाचेंच राज आमचे मदेंत विस्तारलें. ह्या जेजूक आमच्या काळजांनी घेवन ताचेच नीज गोवाय कशें ह्या समाजान जियेता तितली आमी सुभागी. सोम्या तुमी म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोर्गी जेवण तयार जाला. जेजूक आमच्या काळजान घेवचो शिव वेळ पावलो. मानान आनी ल्हानविकायेन कोमुन्यांव शेवूंक फुडें सोडुया. कोमुन्यांव घेवंक तुमी आसा थंयच रावची. दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां आसात जाल्यार कोमुन्यांव घेवचो न्हय म्हूण विनयताव. आमचे फुडारी दाखयता ती मांडावळ सांबाळची म्हूण मागताव. ह्या वेळार गीत गावया, मोगाल जेजू यो तूं यो. ह्या वेळार जायतीं आमचीं भावां भयणां एमीस ऑनलायनीचेर पळयतात, आनी आमचे भाशेन तांकां जेजू खूद शेवूंक मेळना म्हूण आमकां वायट दिसता. पूण तरी ओत्मीक भाशेन तांच्यान आसा थंयच रावून जेजू कडेन एकवट करून हो पवित्र कुमन्यांव शेवंक जाता म्हूण आमकां शिकयलां. तांचेच मनान धरून एकलांचे मागणे आमी करूंक वेता, आनी मागणे जावन ती तांच्या आदाराक जेजू कडेन पयसूच रावून आत्म्याचो एकवट करून आनी हो आत्मीक कोमन्यांव तांच्या काळजांनी शेवंक. मोगाळा जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. आनी म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका कदींच दिवं नाका. आमेन.
Jesuyo, Baba burning Petokyo, Moga Jesuyo, Baba burning Petokyo, Kazatam Charadom Bravo, Shivitam Chepumbo, Moga Jesuyo, Baba burning Petokyo, Otai Tuji Victu Buri, Usmonam Kahantu Uji, Sunto Suzo Angkadi, Favodit Lipolagi, Otai Tuji Victu Buri, Usmonam Kahantu Uji, Sunto Suzo Angkadi, Favodit Lipolagi, Moga Jesuyo, Baba burning Petokyo, Moga Jesuyo, Baba burning Petokyo, Kasatam Charadom Bravo, Shivitam Chepumbo, Moga Jesuyo, Baba burning Petokyo. प्रार्थूया. सुर्गींच्या बापा, सांज वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भाव भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वच अशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पुलीस वातेर बाबा बुडीनो तुमकां सगल्यांक बागयोन जुसेफाजाची कुरपेची आनी देवाच्या उपोट बेसावांनी बोललेली कुशालकायेची परब हांव आवडेतां. 9 दिसांची तयारी केल्या उपरांत जायत्या कठिनाया मदें पासून आमी जुटोन फुडें फुडें पावले आनी आयज देवान आमकां हे परबेचे कुशालकायेक हाडली म्हूण केरीत भाशेन देवाक आर्गां दिवन म्हजेय कुशालकाय आनी परबी तुमकां हांव दितां. विश यू अ व्हेरी हॅपी अँड अ ब्लेसड फीस्ट ऑफ सेंट जोसेफ वाज. तुमच्या फॅमिलीचेर, तुमचेर, तुमच्या धंद्याचेर, सगल्याचेर, हांगासल्यांचेर, पयस आसल्यांचेर, सगल्यांचेर बागयोन जुसेफाजाचे मजतीन विचून काडलेली देवाची बेसावां तुमचेर पडची म्हूण मागता. केरीत भाशेन हांव ह्या म्हज्या दोगूय पाद्री भावांक दिनवासतान तांच्या अपुर्बाय म्हाका दोगूय ते पयसतान आयल्यात. फादर डेनिस आयला म्हापशासान आनीक फादर सेविल आयला गिरींतान, खरें म्हणल्यार शेजारी. तांकां हांव केरीत भाशेन दिनवासता वेळ तांणी आपलो पोलाचो वेळ तांणी आमकां दिलो. फादरान बरे भाशेन फादर डेनिसान आमकां मिसाची भेट ही भेटयल्या आनी आमचो फादर सेविल जो जायतो लोक ताका वळखता, जायते देवाचें उतर परगटूंक जायतो भार घेता, खोशयेन करता, मोगान करता आनी बरो संदेश दिता, आयजूय ताणें दिला. हाचे पासत फादर सेविलाकूय हांव केरीत भाशेन देव बरी करूं म्हणटा आनी तांच्या वावराचेर दोगूय बिजी मनीस जायतो पेस तांचेर जबाबदारी आसात.
तांकां देवान फावो तो आदार दिवचो आपल्या गवळीक वावरान आनी तांकां बरे भलायकेन सांबाळचें म्हूण हें म्हजें खालतें हावंडे. आतां फुडले मीस 8:30 वरांचेर आनी त्या उपरांत दोबाजीक पोरबेचे मीस 10 वाजता. सांजे 4 वाजता आनी निमणें मागीर पोरबेचे मीस 5:30 वाजता जें इंग्लीश भाशेन जातलें. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाचो आशीर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बगावया. एका आशीर्वादाच्या मागण्या उपरांत तुमचो जबाब जावं दी. आमेन. सोर पोदवेदार देव कोणवाळायेन आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवून दिवपी जाणवायेची ओळख तुमकां फावो करूं. भावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां सदांच पोसूं